चरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा। आमचो सुमी आमचो गवळी भोव पवित्र संस्कारान ह्या वेळार आमचे मुखार हाजीर जाला। आमचो सुमी आमचो धनी खरो जिवो देव भोव पवित्र संस्कारान ह्या उंड्याच्या रुपान आमचे खातीर आसा। ताचेर नदर दवरून पळय जेजू तूं खरेपणी हांगा हाजीर आसाय म्हूण आमी सत मानता। हीं उतरां जेजूक सांगुया आनी खरेपणी आमी सत मानता। देखून सगळ्या आमच्या काळजान सगळ्या बळान सगळे शक्तीन आमची मान खोल भागात आमच्या एकाच सर्वेस्परा देवाक आमी पोरनिपाट आनी नमस्कार करूया। नमस्कार तुका करता भोगाचो तुका दिता। नमस्कार तुका करता भोगाचो तुका दिता। जेजू बरो गवडी गुरुजी तो गुरुजी म्हणल्यार जेजू शिकोवपी आपल्या शिसांक देवाच्यो वाटो ताणें शिकयल्यो। आपल्या पाटलावदारांक देवाची शिकवण सर्गीच्या राजाची शिकवण ताणें दिली। आपणाक आयकतल्यांक सत शिकयले नीत शिकयली। बरो गवडी बरो गुरुजी आयज आमच्या भारतांत टिचर्स डे आमी मनयता। गुरुजी आयज आमी तोखणाय करता। सगळ्या शिक्षकांक आमी मान दिता। टिचर्स डे हे सकाळी जेजूच्या पांयाशी येवन देवाचें बरेपण जें आमी आमच्या गुरू शिक्षकाच्या हातांतल्यान घेतलां त्या पासत ताका आर्गां दिनवास पावोवप। त्याच बरोबर आयज आमी मादर तेरेसाचो उगडास करता। मादर तेरेसा सेवा चाकरी आपणाकूच विसरप गरजेवंतांक पावप भोव करून समाजाचे देगेक आसतल्यांक पावप शिकयलें।
सुशेय पासत देवाक आयज आर्गां दिवया. जेजू बरो गवळी आनी बऱ्या गवळ्याशी आमी शिकूंक, बऱ्या गवळ्याशी आमी बऱ्या चोरवाक येवंक आमकां फावो जाला. आमचें जण एकल्याचें अर्पण ह्या आमच्या सोमयाच्या पांयाशी करुया. तूं कोण? तूं तुज्या जिवितांतल्यान हो शिकोवपांतल्यान शिकयताय. आर यू अ टीचर? आमी गीत घेवया D13 जेजू बऱ्या गवळ्या. सगळ्या आमकां शिकयलेल्या शिक्षकांचो ह्या वेळार उगडास करुया. ल्हान भुरगीं जावन आमी आमचे इस्कॉल काबार करुया. वो हायर स्टडीज आमी करुया. जितल्यो टिचर्स आमकां शिकोवन गेल्यो, जितल्या शिकोवप्यांनी आमकां शिकयलां, तांचो उगडास करुया. तांच्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिवया. तांणी शिकयलेल्यो वस्तू आमकां उगडास आसात जाल्यार त्योय उगडास करुया. तांची शिकोवण आयज आमचें जिवीत एक दिशा घेवन चलयता. जेजू बऱ्या गवळ्या, जेजू स्वादीक बोल्या, सोर्गितांतून देव सोदूंक म्हाका आयलो. पळय हांव ती शेळी, तुका चुकोन गेली, तुजे दायवर म्हाका पयस सोडून सोडनाका. Jesus स्वादिक मोगा सांडो हांवें तुका हें कोणा वाटोली ती जाय गोडा दाली पाटी म्हाका गायान म्हाका दी
Jesus Sorsundora Odulo Portara Surya Porzori Moma Porzori Bochinzuki Somes Urdu Amkanurpes Zato te poitaba Sasna Suti Sorga Bochinzuki Somes Urdu Amkanurpes Zato tempo em Kaba Sasnam Sutri Sorga Jezuचेर नदर दवरलो ताका आर्गां दी दिनवास दी जी शिकोवण तुवें घेतल्या तुज्या जिविता वरवीं जी शिकोवण तूं दुसऱ्यांक दिताय तुजे कुवती परपणी देवाक आर्गां दी हें सगळें देणें तुका ताणेंच फावो केलां शिकोवण घेवंक आनी शिकोवण दिवंक जोण एकलो आमी तें करता सगळीं आमी शिकता शिकोवण घेता आनी आमकां नाका जाल्यार पासून आनी आमकां खबर नासतनाय आमी दुसऱ्यांक शिकयता पूण त्याच बरोबर खेरीत विचून काडलोली खेरीत आपोवणें शिकोवप्याचें घेतलोली आमचे मदें भाव भयणां आसात देवान आपले कुरबेन आपले येवजणेन तांकां विचून काडल्या तांची तयारी तांची आकारणी केल्या आनी तांकां पाठयल्या विचून काडल्या आकारल्या आनी पाठयल्या शिकोवण दिवंक काळजा मनांतल्यान ओगेपणान देवाक आर्गां दी आमकां शिकयता आमी जांचे कडल्यान शिकता ती न्हूच फकत मनशां पूण देवाची आख्खी रचना आमकां शिकयता तो आकाश ही प्रितूम आमकां शिकयता रचनेच्या काळांत आमी आसा सीजन ऑफ क्रिएशन जायती जमीन पाड आसा जायती जमीन आमकां जीव दिता जायती जमीन
आयज मनशांनी बेउपयोग केला. तांचेय पासत हे रचने पासत देवाक आर्गां दिनवास दिवया. आर्गांच्याच मनान आमी गीत करतले हांव E4. देवा आर्गां दिवया, देवा दिनवासुया. देवा आर्गां दिवया, देवा दिनवासुया. महिमा तुका, वैभव तुका, एकाच बऱ्या देवा. ओर्कुनी बे आर्गां दिता, तुझी मोगाळ पोरजा. देवा आर्गां दिवया, देवा दिनवासुया. देवा आर्गां दिवया, देवा दिनवासुया. आकाश प्रितूम तुवें रोचल्याय, पयलींच तूं सांबाळटा. रोचना मोदें आमकांय रोचल्याय, तुझी करून सेवा. देवा आर्गां दिवया, देवा दिनवासुया. देवा आर्गां दिवया, देवा दिनवासुया. आमचे जिवीत जावं दी एक गीत, आभार मानून तुझे. करून प्रिती सासनाक लेगीत, ओत्रेक ह्या काळजाचे. देवा आर्गां दिवया, देवा दिनवासुया. देवा आर्गां दिवया, देवा दिनवासुया. जाणटी भुरगीं किरेस्तुबळीं, सगळीं जागरां तुझी. एका धाड्यान वाखाणलेली, सासनां कौलां तुझी. देवा आर्गां दिवया, देवा दिनवासुया. देवा आर्गां दिवया, देवा दिनवासुया. देवा दिनवासुया, देवा दिनवासुया. तुझे मागणे जेजू मुखार दवर. भोव करून सगळ्या शिक्षकां पासत लेट अस प्रे फॉर ऑल द टीचर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. किरीत भाशेन आमकां जण एकल्याक शिकयला तितल्याय शिक्षकां पासत, तितल्या टिचरां पासत मागुया. माग ह्या टिचरां पासत.
Pray for the teachers. आयचे दिसाचे भेटेन सगळ्या शिक्षकांक देवाक आमी उबारुया. तांचे कश्ट, तांचे त्रास, तांणी घेतलेले प्रयत्न जिविताचे सगळे जेजूक उबारुया. जायत्यो अडचणी आडखडी आयज आमच्या शिक्षकांक आसात. शिक्षकाचो दर्जो, शिक्षकाचें आपोवणें हो प्रोफेशन, जॉब घेवपाक वेगवेगळे तरेचे वयर सकल जाता. जबाबदारी दर एका शिक्षकाक आसा. ती जबाबदारी सगळ्या शिक्षकांनी बरे भाशेन घेवंक तांचे पासत मागुया. जायते फावटी आमचे शिक्षक असक्त पडटा. तांचे असक्तायेन तांकां बळ दी म्हणून मागुया. मादर तेरेसा भाशेन आपले सेवेंतल्यान शिकयतात, दुसऱ्यांक पोसतात, राखतात. तांचेय पासत मागुया. तुझे बघोर मागना जिवीत ना बोळ जेजू आनी पोत्री. तुझे बघोर मागना जिवीत ना बोळ जेजू आनी पोत्री. तुझे बघोर देव बरो दीस दिवं. सगळ्यांक तुमकां सन्मान कोत्ताय मिसांत. आनी आयज आमी पयलो शुक्रार मानता. आनी जशें पयले शुक्राराक पाप साहेब मागूंक लायता जावन आसा रोसनेचेर रोसना. जशें भाग्यवंत फ्रांसीस आसिसी जाणें रोसनेचो जायतो मोग केलो. जावं सुकणीं जावं झाडां मोग केलो ताणें. आनी सांगलें देवाची रोसना आमचे पासत केल्या. ताका तर
निसंतण करीत आमचेंय निसंतण जातलें. त्या पासून रोसणेक जाता ते भाशेन झाडां आमी रोवन झाडां मारूनय सुकण्याक दुसरे मनजाती आहात तांकां राखूंक मारूंक न्हय सगल्यांक, आनीक हे भाशेन आमकांय बरें येतलें म्हूण सांगता. हें पयल्या शुक्राराचें तें सांग. आनी आयज आमी मदर तेरेसा हिचो दीस आमी पाळटा, परब करता. आमचे इंडियेच्या बकरून कालकाताच्या देसांत थंयसर तिणें काम केलें दुबड्या पासत. तो देवा कारगां दिवया ही बाग्योत आमकां फाव केली म्हणून, आनीक आमी तिजे भाशेन ल्हानाक पावपाक हें देणें मागुया. हे मीस आमचे पासत भेटयतात बॉल मॅक्स आनी फ्रांसीस हांचे भलायके पासत तेजे भाशेन मागूंक लायला. मार्सेलीन फेर्नांदीसाचो वाडदीस. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमेस क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्हे आसूं. तुमचे सव्हे आसूं. हे पवित्र रितीन फाव ते परिवाटेचे खातीर आमची पातकां मेळकून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भणिदो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बाग्यो सदांच ऐकवा मरे सगळ्या देवतांनी भोगता. आनी तुमकां भाव भणिदो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंती करात. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सुमिया काकूट कर, सोनिया काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर. सुमिया काकूट कर. सोनिया काकूट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीचे बापाचे पुतान पवित्र आत्म्या बराबर तूं एकलोच पवित्र. तुजे विडें बरो म्हणलो कोणूच ना. बाग्योन तेरेजाचे विनोतीन तुजे पवित्रायेन आमकां पवित्र कर. तुजे बरेपणां आमची काळजां भर आनी शेकीचे मोहिमेंत सरकार आमकां वांटो दी. आमचे सुमियाचे पुता इजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जे आतां राजवत चलयता सासणांच्या सासणां. आमेन. बाग्योन पावलून कॉलोस्कारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमची खबर आमी आयकलां. बाग्योन पावलून कॉलोस्कारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, जेजू क्रिस्त दिसोना त्या देवाचो रूपकार आनी आख्खे रचनेचो मालगडो. ताचे वरवीं स्वर्गार आनी संवसारांत सगल्यो वस्तू रचल्यात, दिसतात त्यो आनी दिसनात त्यो. सिंहासनार बसपी, राज चलोवपी, अधिपती वो अधिकारी आसा तें सगलें ताचे वरवीं आनी ताचे खातीर रचलां. सगळे रचने आदीं तो आसा आनी तोच सगलें एकवटान सांबाळटा. पवित्र सोबा ताची कूड आनी तो तिचें मस्तक. तो ओरोम देखून सोगटां पयलो जावचे खातीर मेलोलो मदलो मालगडो कसो तो पुनर्जीवन जालो. कारण ताचे सोवें सगली सोपुर्णाय आसची म्हूण देवाक मानलें.
आनी ताचेच उद्देशीं ताणें कुर्सार विखरायलेल्या रोगता वरवीं शांती करून स्वर्गा वेल्या आनी संवसारांतल्या सगल्या रोचनांक आपणा लागीं सोंदान करून एकवटूंक हीच देवाची खोशी जाली. देवाचें उतोरें. आमचो जाबाप सोडगितां गावून भितर सोरात संतोसान येयात देवा मुखार. जाबाप सोडगितां गावून भितर सोरात संतोसान येयात देवा मुखार. सर्वेस्पराची सेवा करात आनंदान ताची भोक्ती करात. सोडगितां गावून भितर सोरात संतोसान येयात देवा मुखार. जाबाप सोडगितां गावून भितर सोरात संतोसान येयात देवा मुखार. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रोचणार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान याद तर ताचे मुखार आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. जाबाप सोडगितां गावून भितर सोरात संतोसान येयात देवा मुखार. तो गोवली आमी ताच्यो शेलयो मोयपासान चोरोवन सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार या तो आमचो देव, आमी ताचो लोक ताची पोरजा. जाबाप सोडगितां गावून भितर सोरात संतोसान येयात देवा मुखार. ताचे दारवंटे काडून येयात, ताच्या मंदिरान भितर सोरात. देवाक दिनवासून एकठांय जायात, सगलीं बरोबर गायात नोमान. जाबाप सोडगितां गावून भितर सोरात संतोसान येयात देवा मुखार. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माये मोग सासणाक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेन तो विस्वाशी. जाबाप सोडगितां गावून भितर सोरात संतोसान येयात देवा मुखार. सगळीं उबीं रावुया. Soy solvespora, soy solvespora, soy solvespora, soy solvespora, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड म्हणटा सोमी. Soy solvespora, soy solvespora, soy solvespora, soy solvespora, सर्वेस्पर तुमचे सव्यासो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फारिज्यांनी आनी दुर्शास्त्रांनी जेजूक म्हणलें, जिवांचे सीस आनी तशेंच फारिज्यांच्या भोवन उपास आनी मागणी कोत्तात, पूण तुजे सीस खावन पिवन आसात तें कशें? आनी जेजून ताका म्हणलें, न्हवरो पावण्या बराबर आसतना तुमच्यान ताका उपास करूंक लावं येत? न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून वचचे दीस येतले, मागीर ते येतूच ते उपास करतले. अशीक वपार घालून ताणें ताका सांगलें, कोणूच पोन्न्या आंगोसराक कोपो मारूंक नव्या आंगोसराचो कुडको पिंजून काडिना. तशें केल्यार नव्या आंगोस पिंजलें ते भायर ताचो काडलेलो कुडकोय पोन्न्या आंगोसराक सरी जावचो ना. आनी कोणूच नवो सोरो पोन्न्या बुल्ल्यांनी भरिना. तशें केल्यार नवो सोरो बुल्ली फोडून उडयतलो आनी वतन वतलो, बुल्ल्यांचो इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या बुल्ल्यांनी भरूंक जाय. आनी पोन्नो सोरो पिवून आयिल्ल्या कोणाकूच नवो सोरो रोखडोच बरो लागना.
पोन्नो सरोदीक बरो अशें तो म्हणटा. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वगडी तुका क्रिस्ता. आयज दोस्ताचे फारिज्यो जेजू लागीं येवन जातात. जिवांचे सीस आनी फारिज्यो उपास कोत्ता. तुजे सीस कित्याक करिनात? आनी जेजू ताका म्हणटा, न्हवरो आससर कशें करूंक जाता? उपास कित्याक लागून कोत्ताले तें ताका खबर ना. भिणान बांदून करून आयल्या आमी हें करून आयल्या म्हणूच करूंक जाय. ट्रेडिशन म्हणटा आमी जाणाव आबेल आनी कायीन हे दोग जाणी देवाक आपणाची भेटवणी केली. आनी भेटवणी केली तेन्ना आबेलान आपणाची केली, कायीन आपणाची केली. पूण देवान आबेलाची मानून घेतली, कांयची मानून घेवंक ना. कित्याक घेवंक ना? मानून घेवंक ना? बरें दिवंक ना देवाक? इंटेंशन हिंगा तेंच इंटेंशन. कांयन दिलें करून आयले आमी. ट्रेडिशन करून आयले आमी. न्हय आपणा बरें पीक जाली वा आपणा बरें मेळ्ळें अशें म्हणोन न्ही. करून आयले आद्य कोताले करून आयले. आबेलान ना हें म्हजें हांवें देवाक भेटोवंक जाय. दोन इंटेंशनान दोन भाशेन भिणान बांदून आनी देवान आबेलाचें मानून घेतलें, कांयचें आमी करून आयल्या. जायत्यो वस्तू आमी कोत्ता कित्याक करून आयल्या आमी. कसलोच मिनींग ना ताका, समजणी ना. त्या काळार तें सोंपतालें, ह्या काळार तें सोंपना. त्या पासत जेजू म्हणटा शेवटाक अशें म्हणटा, कोणूच पोन्न्या आंगोसराक कोपो मारूंक नव्या आंगोसराक कुडको पिंजून काडिना. तशें केल्यार नवें आंगोस पिंजलें ते भाताचो काडलेलो कुडको पोन्न्या आंगोसराक सरी जावचो ना. आनी कोणूच नवो सोरो पोन्न्या बुल्ल्यांनी भरिना. तशें केलें जाल्यार नवो सोरो बुल्ली फोडून रोयतलो असो ओतोन वतलो आनी बुल्ल्यांचोय इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या बुल्ल्यांनी भरूंक जाय. पोन्न्यो वस्तू नव्या काळाक उपकारना. जायत्यो वस्तू त्या काळाक उपकारताल्यो. तेंपा प्रमाणें माथ्या कुरपणें भिणान बांद अशें म्हणटा आमचे मदें. तेंपा प्रमाणें ह्यो वस्तू धर्माच्यो वस्तू तेंपा प्रमाणें. काळार आमी लोकांक फाट करून मीस म्हणटाले. जायत्यो वस्तू मीस करून हें करताले. आनी आमी जाणाव जायते लोक प्रोतेस्तांत जाले. जायत्यो वस्तू इगोर्जांत सोडून वचपाक लागले. आनी तेन्ना जोआंव 23वो पाप साहेब जाणटो जाल्लो रोखडेंच चिंतलें इगोर्जांतीचें बदलो पाडपाक चिंतलें. आनी जायतो लोक वयतालो तो बंद जालो भिणान बांद. तेंपा प्रमाणें आमचें जावंक जाय. माथ्या कुरपणें करून आयले आमी, तें कोत्तालें आमी, ती लादायेन कोत्तालें आमी थंयसर. तेन्ना आतां उपकारता तें ना. तर कितें जेजू सांगूंक सोदता हेच्या दिसाक? लोक उपास कोत्तालो जेजू येवपाची तयारीक. जशें आमी आदवेंताचो काळ कोत्ता तयारी, जेच्या जेजू येवपाचो क्रिस्तांची तयारी. उपास कोत्ता आमी भिणान 44 सातोडी आमी उपास कोत्ता. कारण आहा ताका उपास करपाक. त्या 4 सातोड्या आमी तयारी कोत्ता जेजू येतलो. आनीक हेच भाशेन जॉन बातिस्ट लोकांक सांगतालो उपास करात, सरवणार येवचो आहा. आनीक बासायतालो मागणें करात, उपास करात.
भासायतलो. सरवणार येयलो भयणान बांदा लोकां मदें भोंवंक लागलो. आजून उपास कोत्तात ते. ताका खबर ना कित्याक उपास कोत्ताले ते भयणान बांदलो. येयलो आनी आपणाक म्हणटा एक न्हवरो तुमचे मदें आसता, पावण्यांनी कशें उपास करूंक जाता अशें म्हणटा जेजू. न्हवरो तुमचे मदें आहा. कित्याक काजारां फारिजियां मदें जुद्यां मदें काजारां 8 दीस सेलेब्रेट कोत्ताले. 8 दीस. न्हवरो अकोल न्हवरो आहा थंयसर तांचे शेजारी सोयरे इश्ट 8 दीस येवन तांच्या घरांनी हें सेलेब्रेशन कोत्ताले. तर न्हवरो तर आहा सेलेब्रेशन कोत्ताले. हांव न्हवरो जेजू म्हणटा हांव न्हवरो आनी हांव न्हवरो तुमचे मदें आसता. म्हणजे शिसांनी कशें उपास करूंक जाता म्हणटा वस्तू आमी करून आयल्या तशें न्हू. हे काळार कितें जाय देवाक, हे तेंपार देवाक कितें जाय तें आमी सोदून काडूंक जाय आनी करूंक जाय भयणान बांदून आनी हें देवाक मानतले. बेटो नेगीत घेऊया C6. म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता असलें जा म्हण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या राखण सगळ्याच्या सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गीचे बापा, भक्तीन तुका तुजी सेवा करून भाग्योन तेरेजाच्या उगडासाक जेचे कुडी रक्ताचें बलिदान तुका भेटोवंक आमी आयल्या. हे बलिदाना वरवीं संवसारी वस्तू वेली आमची काळीज काडूंक आनी तुजेरूच तें दवरूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक बांदता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारा आनी सासनाचे देवा, सूर करे आनी सोताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गीच्या राजा खातीर आमचें जिवीत जेजूक भेटयलें तें भोगतां पासत जे विचित मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटा.
आपल्या अरोंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी हेच जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सगळ्या देवतां भक्तां संगाती निरोतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सगळे स्वर तूं स्वर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ स्वर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ स्वर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावन ते आमकां आमचे सुमेस क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. देशभरी जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्यान सासणी कराराचें रगत. पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गोठूया. तुझ्या गोसारी पुरोची पोटपोडा पूर्वे तुवें आकाश तोरणी सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा बापाच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेज कुळार गो शिवतेल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रथमेचे विस्तारले चे पयस बेचो उगडास कर आनी लेव आमचे बागेवन बापा, फिलिपनेर आमचे गवळी बापा, सिमिया आमचे आदारी गवळी बापा आनी सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका आपलीच मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवासो धरून मेल्या ते आमच्या भाव भणीची काकूट कर. ताका दिसता गो ती मेल्ल्या समेस्ताक पडजडीत मुखार पडून फाव कर. आमा समेस्ताची दया करून मागता. आंको आमरे देवाची माई संगाती बागेवन झुजय जपोती, बागेवन दोत्ता, बागेवन जेवास आनी सर काळी तुका मावनल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दिता ही सांगाता. तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता ते इजुताय पवित्र आत्म्याचे एकवण दर बापा सर्व नोंद वैभव तुका सासनांच्या सासनाक आमीन. ध्यान सृश्टी आमच्या पासत केली आनी बागेवन फ्रांसीस दे आसिसी रचनेचो मोग कोत्तालो, सुकण्याचो मोग कोत्तालो, झाडांचो मोग कोत्तालो आनी इतलें सांगतालो हें ध्यान आमच्या पासत केलां. इबाड करचो न्हय.
तांचो इबाड केल्यार आमचो इबाड जातलो. तर आमी सांबाळूंक आमची रोसनां, झाडां, पेळां, मनजाती हें मागून सगळें आमच्या आपा म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता आमचो दिसपरो गिराय जायत आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां रोज आनी आमकां ताळये पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दयागळ युतां सवस्काय आमकां दी सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सरणराज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवां शान अत्रेकतां तर आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सास. स्मेज क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकोडान सांबाळ जो जेत राजवत चलयताय सासनांच्या सासनां. स्मेची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. तुमचेय सवय आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दिया. देवाचे शेळे संस्काराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संस्काराचे पाप काडलेली आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संस्काराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ओ जेजू ह्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळ्ळी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
धालोशी जाया तुझेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास तुझेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास झूल लागता जिवी जेजूची येया वारुवान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा झूल लागता जिवी जेजूची येया वारुवान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा तुझेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीचे बापा, पवित्रनांत ते आमकां तुज्या देवसैमान वांटो दिलाय आनी आतां बागेवन तेरेजाच्या उगडासा आमी घेतिल्ल्या जेच्या कुडयो रोगता जेवणा वरवीं जें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडयलाय. सर्गात पावल्ल्या आमच्या भाव भयणी परी जे कायद्या संवसारांत मोगान पाडून पवित्र जाल्ल्या आमची काळजां जे मोगान वाडत वचूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. फाल्यां पयलो सोनवार म्हयन्याचो आनी आमी हांगासर देवस्थान करता पयल्या सोनाराचें. फाल्यां आसतलें पयल्या सोनाराचें देवस्थान सकाळीं 6:30 वरांचेर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमचे सोय आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओडून घाल. शेवटाक गीत घेवया T23.